नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। मायनिंगाचो प्रश्न तडीक लावक नेमियार केल्ल्या गडकरीक सगळो व्याप करूनय अकस्मात कित्याक कडेक काडलो, सुदिनाचो जाहीर प्रश्न। गडकरीच्या आरोपांचो जाहीर पंचनामो। बाबूश काँग्रेसीत गेलो म्हूण नविदाद न्ही, ताणें मारल्या 3-4 फावट काँग्रेस एंट्री। पणजे फरक पडचो ना, विनयाचो दावो। पणजेची तिकेट थारतली 23 माया उपरांत। क्रिस्तावांनी पाळो गुड फ्रायडे, येशूक खुर्साचेर चडयलो त्या दिसाची याद। चर्ची आनी कपेलांनी खासा मिसा, येशूचो दया, क्षमा, त्याग, मोगाचो संदेश। हनुमानाची जयंती मोठ्या भक्तिभावान फातोडेर मारुतीच्या जल्म सुवाळ्याक देवळांनी दर्शनाक गर्दी। पळयात पणजे मळ्यात मारुतीच्या गडार धरून गोंय भरचे हनुमान जल्म सुवाळे। आनी संतोष ट्रॉफीचे सेमी फायनलीत गोंय हरले, पंजाब पावले फायनलीत। गोयचे मायनिंग बंद जाले तेन्ना पोरू मार्चांत गडकरीन येवन सगळ्या जाळवणदारांच्यो पणजे वरांची वरां बसका घेतल्यो, फायल केली। दिल्ली मायन्स सचिव, कायदो सचिव, एटर्नी जनरल धरून मंत्री खासदारांच्यो बसका घेतल्यो। इतले सगळे जाल्ले आसतना गडकरीक अकस्मात कित्याक कडेक काडलो, सुदिनाचो जाहीर प्रस्न। गडकरीन फोंड्या सभेत केल्ल्या आरोपांक सुदिनाची मुद्देसूद जाहीर जाप। करांना पूर्णपणे निरोप समारंभ करा। गोव्याच्या राजकारणातून यांना हद्दपार करा। जाप दितना सुदिनान फाटल्या वर्षभराचे सगळे काढले। मित्रांनो, भाऊसाहेब बांदोडकरांचो पक्ष कष्टकरी समाजा खातीर स्थापन जाल्लो तो पक्ष तुमकां कापासतात असा हद्दपार करपाची। रिन्यू केल्ली लिजा सुप्रीम कोर्टान रद्द केल्या उपरांत पोरू फेब्रुवारांत गोयचे मायनिंग परत बंद जाल्ले आनी प्रश्न जाग्यार घालूंक मध्यस्थ म्हूण गडकरीक गोंयांत धाडलो। 20 मार्चाक गडकरीन पणजे एका हॉटेलात सकाळ ते सांज मेरेन लागून मायनिंग जाळवणदार, आमदार, खासदार आनी संघटनांच्यो बसका घेतल्यो। सुदीन उलयता ती ही बसका उरकून गोंयच्यान वतना गडकरी गोंयच्या मिडिया कडेन उलोवन गेल्लो। गडकरीन आमकां कितें सांगलें की आमी सगळे हे प्रश्न मांडले तेन्ना गडकरीन बाकीच्या मंत्र्यांकूय सांगले तुमचे लेवलीचेर जाता तितले तुमी प्रयत्न करा आनी सेंट्रलाक कितें करूंक जाय, मायन्स मिनिस्टरा कडेन उलोवंक जाय जावं आनीक कितें करूंक जाय, ते सगळी काळजी आपण घेता। पर ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है और हमारे लोकतंत्र के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम सब ने सम्मान करना चाहिए। तीसरी बात, थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ऐसा न हो कि अगर ये बात अगर कोर्ट में नहीं मान्य होती तो फिर आगे क्या करना ये भी समस्या है। हो इशू दिल्ली गडकरीत हाताळपाचो आशिल्लो। सांगिल्ल्या प्रमाण दिल्ली वच्चे वचून गडकरीन हो व्याप फुडें व्हेल्लो। गडकरीचे ते फायलीचे आनी गडकरीचे फुडें कितें जालें? मायनिंग विषय तुम्ही तसंच केलो। मायनिंग विशयाक तुम्ही कितें सांगिल्लें की आपूण ते करता, मिटींग घेतिल्ली तुवें आनी तूं करतालो, हांव जाणा, आनी तुज्यात ती कॅपॅसिटी आसा हेंय म्हाका खबर आसा। आनी त्या खातीरूच हांव तुजे कडेन गेल्लो, आमचे सगळे मंत्री गेल्ले, मुख्यमंत्र्यान तुका पत्र बरयल्लें, मुख्यमंत्र्यान स्वता रिक्वेस्ट केल्लो आनी तूं तें काम करतालो। पूण तुका कोण लोकसभेचे इलेक्शन तेका मेरेन वर्सभर ती फायल खंय उरली? गडकरीक अकस्मात कोणे आनी कित्याक कडेक काडलो हाच्यो जापो अजून नात। मायन्स खात्यांतल्यान ही फायल फुडें धुकलच ना म्हूण मजगती खबरो येताल्यो तितल्योच। हो विशय 14 म्हयने जाले आज मेरेन दिल्ली उमकळटा। एका वर्सा उपरांत आता परत तेच। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। बाबूश हे पयलीं कितलेशेच फावट काँग्रेसीत गेला। पणजेकारांचेर बीजेपीक विश्वास। बाबूशाच्या काँग्रेस एंट्रीन फरक पडचो ना, बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंडुलकार उलयला। गोवा फॉरवर्ड सोडून बाबूश काँग्रेसीत गेला। बाबूशान पणजे फोडिल्ल्या विजयाच्या नाल्लाचेर बीजेपीची पयली प्रतिक्रिया। बाबूशाची काँग्रेसीत वचपाची पयली फावट न्ही, हेजे पयलीं मागीर 3 फावटी काँग्रेसीन गेल्लो आनी एक वेळा तरी काँग्रेसीचे नॉमिनेशन पेपर फायल केले ताणें आनी UGDPचे फायल केले।
आणि लास्ट डेट नॉमिनेशन पेपर फायल करून विड्रॉवलाच्या वेळार काँग्रेसची विड्रॉवल केलें आपले UGDPची फॉर्म दवरलेले तेन्ना म्हाका याद आसा आनी अशेंच हे फावटी बी कितें जावंक शकता तेजो व्हडलोसो इफेक्ट आमचे जावचो ना. उत्पल पर्रीकार सध्या पक्षाक बाकीच्या उमेदवारांक प्रचाराक वावुरता. ताका पणजे तिकेट काय विचारल्यार विनय म्हणटा पणजेचे तिकेटीचे कितें ते खंय 23 माया उपरांतूच. BJP आमी ठरयतले 23 तारखे नंतरूच पणजेचो उमेदवार ठरयतले आनीक उत्पलाक तशें आमी मेळपाक गेल्ले आफ्टर आमचो मुख्यमंत्री वतकच तेन्ना केंद्रीय नेत्यांनी सुद्दां सांगलें की पार्टीचे तुमी बाबाय फुडल्यान काम करात पार्टीवर त्या प्रमाणे ते पार्टीचें काम करात. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. बीजेपीक मिशन सालसेतीची गरज ना. बीजेपी उदरगतीच्या मुद्द्याचेर लोकांकडेन मतां मागूंक वता, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. गोयचे मायनॉरिटी बीजेपी बरोबरच रावतले म्हूण सीएमाचो दावो. मंत्री माविन म्हणटा लोकसभेच्या प्रचाराक भोंवतना मायनॉरिटीचो खंय बरो रिस्पॉन्स मेळटा. मजगतीं मुरगांवचो नगरसेवक शेखर खडपकार बीजेपीत गेलो. 66 वेगळे मिशन करपाची आमकां गरज ना. 66तले सगळे क्रिस्तांव भाव हे आमचे भाव आसात. तांकां गोंयची उदरगत खबर आसा. तेंचे हे फावटीचे वोटींग जे आसा हे विकासा खातीर आसा, डेव्हलपमेंटा खातीर आसा गोंयच्या. आनी विशेष करून जेन्ना आमी लोकसभेक मतदान करता ते मतदान हे देशा खातीर आसता, खंयच्याय पर्सनल इंडिविज्युअला खातीर नासता. त्या खातीर साश्टीकार जे आसात पळय न्हू हे सगळे भाव सुद्दां देशा खातीर मतदान भारतीय जनता पार्टीक करतले. आनी एकूच हांव भोंवता, हांव साश्टी मुद्दम भोंवला गेले 2 दीस. तेंचें म्हणणें कितें की आदले इश्यू आशिल्ले ते आमकां मिसगायड केल्ले, आतां आमकां समजणी मेळ्ळा. सो आय सेड तुमकां समजणी मेळ्ळा जाल्यार वोट वायजली, वोट फॉर डेव्हलपमेंट, वोट फॉर ऑल रावंड प्रोग्रेस ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. कोण मायनॉरिटीचे एगेन्स्ट ना. हांवें तांकां सांगलें आमी 8 जाण आमदार आसा ते मायनॉरिटीचे आसात, 2 मंत्री आसा निलेश आनी हांव, आनी मायकल लोबो डेप्युटी स्पीकर आसा. प्रश्नूच येना हे मायनॉरिटीचेर आसपाचो. जरी हांव काही कारणामुळे मातशे मतभेद असले म्हणून फाटी सरलेलो जाल्यार दुसऱ्या खंयच्या पार्टीन हांवें प्रवेश करूंक ना. तर भारतीय जनता पार्टी म्हाका प्रेम आसलेलो आनी मोहीन गुदिनो साहेबान थोड्यो गजाली सांगल्यो. आमचे नवनिर्वाचित यंग अँड डायनॅमीक चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत बाब, जाल्यार एक आमकां बरी उर्बान आमचे कार्यकर्ते खुबशे जाण जे भारतीय जनता पार्टी पासून दुखावलेले आहा. जाल्यार हांव तेंचे कडेन उलयलो जाल्यार तेंच्यांनी सांगलें तुमी आसा जाल्यार आमी तुमच्या फाटल्यान आसा. म्हापशा बाजारांत एका रेडीमेड गार्मेंट शॉपाक उजो, 5 लाखां वयर लुकसाण जाला म्हूण अदमास. पात्रांव सांगता ते प्रमाण शॉर्ट सर्किटान उजो लागला आसुंये. शुक्रार आशिल्ल्यान बाजारांत भरपूर गर्दी आशिल्ली. 2 फायर ब्रिगेडींनी येवन उजो आटोपा हाडलो. चवकशी चल्ल्या. मार्केटान शॉपाक उजो लागला आमी रोखडोच गाडी टर्न आउट केली. हांगा येवन पळयता जाल्यार आयज शुक्रार आसल्या कारणान गर्दी आसली. गाडी भितर व्हरपाक आमकां खूब त्रास जाले आनी फाटल्यान आमी पयलें फायर फायटींग स्टार्ट केली फर्स्ट फ्लोराचेर. विंडोतल्यान उजो भायर येवंक लागलो आनी चड करून म्हाका दिसता एज पर द स्टेटमेंट ऑफ ओनर तो हांगा शॉर्ट सर्कीट जालें. आमी रोखडेच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक फोन केलो, लायट बी सगळी ऑफ करून आमी फायर फायटींग स्टार्ट केली. उज्याचें कारण म्हटल्यार शॉर्ट सर्कीट आनी लोकांनी आमकां हांगा बरो हेल्प केलो मार्केट आसल्या कारणान. आनी आमकां व्हडलेशे त्रास जावंक ना उजो पालय जाल्यार. अदमास 5 लाख म्हणटात टोटल सगळे. गाडयो कितके लागले? गाडये 2 लागले. सोशल मिडियाचेर एक विचित्र व्हिडिओ व्हायरल जाला. व्हिडिओत एके सुवातेर जिप्सी गाडयेचे कुशीक मोठ्यान हुयेल्यो मारतना दिसता. ग्रूप पळोवंक टायट दिसता. दशा पळोवपाची ना. जिप्सीक भायल्यान रगत कशें लागिल्लें दिसता. प्रकार खंय 15 दीस आली केप्यां घडिल्लो. पुलिसांनी हल्ल्याचें ऑफेन्स रजिस्टर केल्लें. आरोपीक उपरांत जामीनूय मेळ्ळो. मिडियान आतां विचारल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा पुलिसां कडच्यान रिपोर्ट मागता. क्रिस्तांवांनी गूड फ्रायडे पाळ्ळो. येशूक खुर्साचेर चडयल्लो तो हो दीस.
ते निमतान इगर्जी आनी कपेलांनी खासा मिसा जाली. मनीस जाती खातीर येशून जे हाल सोंसले त्या प्रसंगाची याद करून पाद्रींनी येशूचो दया, क्षमा, त्याग आनी मोगाचो संदेश मिसांतल्यान दिलो. गोंयकारांनी शुक्रारा हनुमान जयंती मोठ्या भक्तिभावान मनयली. फांतोडेर 6 वरांचेर मारुतीचो जल्म सुवाळो जालो. पणजे मारुती गडार धरून गोंयभरच्या वेगवेगळ्या देवळांनी धार्मीक विधी आनी कार्यावळी जाल्यो. पळयात हनुमान जयंती. संतोष ट्रॉफीत शुक्रारा पंजाबान गोंयाक 2-1 गोलांनी मारून फायनलीत पावल घालें. पंजाबान हाफ टायमार एका गोलाची लीड घेतिल्ली. दुसऱ्या हाफाच्या निमाण्या खिणाक गोंयान बरोबरी केल्ली खरी, पूण इंजुरी टायमार पंजाबान विनिंग गोल मारून गोंयचो हार्ट ब्रेक केलो. कोच समीर नायकाचे मार्गदर्शनाखाला गोंय पंगडाकडच्यान हे खेप बरी कामगिरी जाताली हे तांचे ग्रुप फेजीचे रिझल्ट पळयल्यार दिसून येता. सेमीफायनलींत मात येजमान पंजाबा मुखार गोंयचे कांय चलूना अशें न्ही, पूण निमाणे खिणाक घरच्या मैदानार पंजाबान विनिंग गोल मारलो आनी गोंयचो पंगड भायर पडलो. गोंयान पंजाबाक पोरूं धाडायल्ले, पूण आतां पंजाबान बरे पैकी फुटबॉलान सुदारणा केल्या अशें समजता.
पयल्या हाफांत जसप्रीत सिंगान यजमानांक लीड दिली. गोंयान दुसऱ्या हाफांत जिद्दीन खेळ केलो आनी 89व्या मिनटाक रोनाल्डो ओलिवेरा वरवीं इक्वलायझर मारलो. इंजुरी टायमात मात पंजाबान हरजिंदरा वरवीं मॅच विनर मारलो आनी गोंयचो हार्टब्रेक केलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.